Santo Povit Sabe Tuka Beto Eta Somi Tayatusa Taka Melo Jivit Tuje Taka Beto Kalo Kiras Belisala Sergi Cheras Asmasala Tekun Bobka Tuja Somya Survone Che Tene Hadu Santo Santo Povit Sabe Tuka Beto Eta Somi Tayatusa Taka Melo Jivit Tuje Taka Beto Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या स्मियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो भुरगें रडतना वा कोणी दुखीन बोब घालतना निर्गतिकांक वा कश्टतलांक देखतना आमच्या खालसांत कितेंगी बघता न्ही आमचें काळीज कनवळ्यान आनी माया मोगान भरता असलोच एक सन्निवेश आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा सुकन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी घुसपडून गेल्ल्या लोकांक पळोवन जेजू कनवळ्यान भरता आनी आपल्या शिसांक इस्रायल लोकांच्या कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्या मदें धाडटा आमी सुकून गेल्ल्या वेळार आमकां उखलून सारक्या वाटेक पावोवंक आमकां कनवळ्यान माया मोगान भरलेले मुखेली आनी गवळी जाय तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागीर आमी पिकाच्या दनया लागीं आमकां जेजू सारके गवळी धाडच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावत परी आमी पात्र घेवच्याक आमी आदरलेलीं सर पदकां उडासा खडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया पदकाची दूख धरून सांगात आमी मागया हांव पदकी सर देवा आनी तुमकां हो भयणीनो समजा मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्या युद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हो भयणीनो म्हज्या घरांत सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Somea kakut Somea kakut Krista kakut Krista kakut Somea kakut प्रार्थुया देवा आमच्या कनवाळ्या बापा मनशा कुळाक आदले पदके गतींतले निवारच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय तुज्या गणित दायळ्याची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणी आशेवन रावता तर खऱ्या स्वातंत्र्याचें इनाम आमकां फावो कर
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव इस्रायलाचो पवित्र जन अशें म्हणटा, खरेंच सियोनाचे परजे तूं जेरुसलेमांत वस्ती करतली आनी तूं आनीक रडची नाय. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो, तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपाद्र्यांचें उदक दिलें जाल्यार तुजो शिक्षक आनीक लिपोवन रावचो ना आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतली. जावं तूं उजव्यान वेताना जावं तूं दाव्यान वेताना तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतलीं. हीच ती वाट, तिचेर चलोन वच. तूं भुंयत ओमताय त्या बियाक तो पावस धाडटलो आनी भुंय उत्पन्न करता तो गंव भरपूर आनी गटायाचें जातलो. त्या दिसा तुजीं गोरवां विशाल मैदानार चलतलीं. भुंय कोसतले बैल आनी गाडवां पान कुदळेन आनी दांद्र्यान किसोवन दिल्लो मीठ भरशिल्लो सारो खातलीं. व्हड संहाराच्या दिसा बुरूज पडटलें तेन्ना सगळ्या उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर झरी पडटल्यो आनी उदक वळटलें. सर्वेस्पर आपल्या मारां वरवीं आपले परजेक जाल्ले गायी बांदून ते बरें करतलो. त्या दिसा सान्नें सुर्याच्या प्रकाशा परी जातलें आनी 7 दिसांचो प्रकाश एकाच दिसा फांकल्ले भाशेन सुर्याचो प्रकाश 7 पवटी चड वाडटलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाना सर्वेस्पराची स्तुती करचें कितलें बरें. आमच्या देवाची कीर्त गावचें कितलें योग्य आनी दादोसकायेचें. जेरुसलेमाचें शहर सर्वेस्परस नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या शिंपडलेल्या तोस्त परत्यान एकठांय करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. फापसिल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तांचे गाय बांदून ती अखंड करता. नेकेंत्रांचो सांको ताणेंच थारायला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर ताचे जन्मायेक मेत मेरना. थालत्यांक देव उंच उबारता, खोट्यांक तो दर्नीर शेवटिता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर आमचो मनसुबदार, तोसूं आमचो शिकोंदार, तोसूं आमचो राय, तोसूं आमची चळवण करतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू देवांच्या सिनोगोगांनी शिकयते, देवाच्या राजाची बरी खबर प्रसारिते, हर एक तराची पिडा शिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो.
लोकांचे सोमे पळोवन ताचें काळीज कनवळायन भरलें. कित्याक गवळी नातलेल्या बकऱ्या परी ते घुस्पोडून भिजूडले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दुनिया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडावचे आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. आनी ताणें म्हळें, इस्रायल कुळयेच्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यां मदें वसा. वेताना सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश प्रसारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आयच्या पयलें वाचप आमी आयकलें. आनी हाच्या आरंभारच आमकां एक बुजवणेची बरी खबर मेळटा. आनी ती बुजवणेची बरी खबर जावन आसा, तूं आनीक रडची नाय, तूं आनीक रडची नाय. खंयसर रडणें आनी रुदान आसता. रडणें आनी रुदान खंयसर कश्ट आसा ते थंयसर आसता. खंयसर पिडाशिडा आसा, खंयसर अडचणी आसा, खंयसर दगदवणी आसा, खंयसर मरण आसा वा इतर बंदड आसा, थंयसर रुदान वा रडणें आसा. इसाया प्रवादीचें हें वाचप सुरवेरच आमकां एक रुदानाचें विधान आयकोंक मेळटा. विविध रितींनी हे जेरुसलेमांत रुदान करून आसाय. कित्याक म्हळ्यार देवान तुजे वयर अडचणी हाडल्या, कश्ट हाडल्यात, पूण हें रुदानाचें विधान निरंतर रुदानाचें विधानच रावन उरना. तें रुदानाचें वा दुखीचें विधान आसलें संतोशाच्या विधानांत बदलता. कित्याक म्हळ्यार इसाया प्रवादीच एक बरी खबर सगळ्या लोकांक परगट करता की तुजे मदें एक शिक्षक उदेतलो आनी तो शिक्षक तुजें सगळें रुदान जें कितें आसा तें संतोशान बदलतलो. तुजे घाई तो बांदतलो आनी तें थांबयतलो. आनी हें संपूर्ण जाता आयच्या पवित्र पुस्तकांच्या वाचपांत, आयच्या वांजलाच्या वाचपांत. विविध रितींनी कश्टून आसलेल्यांक जेजून गूण केलें, तांकां बुजवण दिली, ताजें काळीज मोवाळायन बदललें, कनवळायन भरलें. ताणें देंवसारांक धांवडयलें, खोडकारांक गूण केलें, सर्गेची बरी खबर परगट केली. समाधान वस्तीक जायशें सर्गेचें राज तांचे मदें हजार आसा म्हणलें तें शिकोवण ताणें त्या लोकांक दिली. तितलें मात्र न्हय, ताच्या 12 जाणां शिसांकी तोच अधिकार दिवन जी बुजवण जेजू सगळ्या लोकांक दिवंक आशेतलो तेच बुजवणाचे संदेशकार जावन ताच्या शिसांक तो धाडटा. ते शीस जेजूचे पांय जावन पावतात सर्गेचें राज सगळ्या संवसारार वा सगळ्या जेरुसलेमांत, इस्रायलांत सर्गेचें राज स्थापीत करच्याक. ते जेजूचे हात जावन पावतात हेरांक बुजवण दिवच्याक, पिडाशिडा गूण करच्याक, मरणांतलें जिवंत उठोवच्याक, देंवसार धांवडोवच्याक आनी कोड आसलें तें गूण करच्याक. ते जेजूचे वोंट आनी तोंड जावंक पावलें समाधानाचो संदेश परगट करच्याक. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
आम सुमेस्तां की हेंच आपोणे लाभला पयल्या सुवातेर आमच्या दुखींत बुजवण सोम्यांत घेवच्याक कित्याक सोमी एकलो मात्र आमच्या कश्टांत आमकां परिहार दिवंक शकता देखून सडीत आनी सडीत सोम्याक आमी लागीं सरचें पयल्या सुवातेर गरजेचें जावन आसा आनी जी बुजवण जें समाधान सोम्या समोर आमकां मेळटा तें समाधान आमी हेरांकी वांटोवंक आसा ती बुजवण आमी हेरांकी दिवंक आसा जी कनवळाय सोम्यांत आमी भोगल्या ती कनवळाय आमी हेरांकी परगट करूंक आसा जे सर्गींचें राज आम सोमेस्तांक उगडापें जालां त्या सर्गींच्या राजांत हेरांकी आमी भागीदारां करूंक आसा तर मुगलच्या भावनो आनी भयणीनो हें एक वर्तें आपोणें आम सोमेस्तांक लाभलां जावं पुरो जशें सिसांनी गांवान गांव भोंवून क्रिस्ताची बरी खबर परगट केल्ल्या परी आमकां करूंक जावचें ना पूण आमच्या दिसपडत्या जिविता मुखांत थोड्या मापान तरी क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक आमी पेसाड्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या सुवाड्यांत शेत समारांत विविध रितींनी लोक कश्टावन आसा विविध रितींनी अडचण आसा ह्या लोकांक थोडी बुजवणेची उतरां थोडी समाधानाची उतरां जर आमी उलयलीं जी पिडेस्त आमच्या मदें आसा ते तांची भेट केली आनी तांच्या त्या पिडेंत तांकां धैर्याची उतरां जर आमी उलयलीं तर खंडीत जावन तांच्या जिवितांत एक बऱ्या रितीन जियोंक उर्बा तांचे थंय उदेतली इसाया प्रवादाचें उतरां इस्रायल परजेक उर्बेन भरले बरवशान भरलें तशेंच आमचें जिवीत बरवशाचें जावंक जाय आनी हेरांतय बरवसो उदेवची वा बरवसाचें किटाळ परगड करची हातेरां आमी जावंक जाय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज जें क्रिस्ताचें बलिदान ह्या वेदीचेर आमी भेटोवंक फुडें सरता त्याच वेळार सोमी जसो कनवळो दयाळ जावन आसलो तीच कनवळाय आनी दयाळाय आमचे थंय वस्ती करूं दी आनी अशें हेरांक ती कनवळाय आनी दयाळाय परगट करूंक बळवंत हातेरां आमी जावच्याक तोच क्रिस्त आदार दिवं दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागया आमेन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाक आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवाक सगळे देव मानून घेवं
मोगाळ बापा सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पितांव. तुज्या गणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजें महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Pavitru, 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 dălbărașul सर्वेस्पर, सर्गाने संसार भरला वैभवान, सर्गित काचे, सर्वेस्पराच्या नावी काचे, सर्गित काचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमकां तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कांच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कांच, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही बरगडता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची कांस तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकर मरिये देवाचे माय संगाती, भगेवन सुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदुतां, आविलाची सान तेरेस, कुर्साचो सान जुआंव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर्व काळींग तुका मानवलान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाय. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कुशी सरकार जाता आमचो दिसपट्टा दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुश्किलां तशें आमची पदकां आमी रोज आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवोशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळीच जावन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपूण लभलेली आमी सर्वां सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू मुझा राया, जेजू मुझा जीवा, मुझा देवा, मुझा सर्वा. सर्व सुहा सोडून करो मुस्वा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे भूत. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा.
प्रार्थूया. कनवड्या बापा, तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेसूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं ही आमी मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन दिसली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सार काढताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीण म्हूण मानून घेतली. गरजा आकांत वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी बळे माये, कतनांतले हांव कार्मेलितांच्या आदारा पावो आमकां येगळ्या सुत्रा म्हूण बरात पारांतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातयेन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो तुजे महिमाक जेजूचे मुखार दवरता. मौनपणी सर आमचे इरादे आमची मागणी मोरये मुखांत्र देवा थंय आमी भेटोवया. सांगात आमी मागया. उडास कर ये मोरये, तुझ्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मजती सोदलो. कोणी कुमोक मेळनासतना केलो गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन घेवन तुजे कडेन येता. हांव वारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातयेन कधीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवताची माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करूं नाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले येशू तुजे संगात आस्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल चुकसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमच्या बद्दल विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले येशू तुजे संगात आस्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमच्या बद्दल विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले येशू तुजे संगात आस्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमच्या बद्दल विनंती कर. कार्मेल माये मुखांत्र आम्हा सर्वांक देवान फोव केल्ल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक आमी आदार दिवया. सांगात आमी मागया. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमची आवय तुजे जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दवरल्या सर्व उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेटी घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखण देखून आनी आमच्या सगळ्या गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे दसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जीव जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हातीन आसल्या जेजूच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dongrar sokce saibini azam somantuka magni ang
आमची घेव वर्गे सर्गा सोडी आशीर्वादा चिन्ये पर्वत चढताना आपटून दापटून पडताना घे आमच्या आदारा बेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजूक दयेन सांगे कुतार कुशीताची करूंक दियादा Carmel dongra soche saibini Asam soman tuka Magni amchi घेर वर्गे सर्गा सोंडी आशीर्वादा मोगाल पुत्रा सोहळे आमवार बरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृपेची कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन